केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे हस्तुकी उक्तावण केल्लो मोपा लिंक रोड हो व्हडलो घोटाळो आसा, काँग्रेसीन आरोप केला। मोपा विमानतळाच्या मुख्य आराखड्यांत लिंक रोडाचो आस्पाव कित्याक ना असो प्रश्नूय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान उपरासलो। हांवें विधानसभेत जे कितें उलयलो ते घडये मंत्री रोहनाक पटले आसतले, ताकाच लागून ताणें आपल्या वेंग मारली आसतली अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता। वेंग मारप म्हणल्यार मॅच फिक्सिंग बीन कांय ना। गोंयच्या जनतेच्या प्रश्नांक वाचा फोडप, तांचे पयशे फुकट वचचे न्हू होच आपलो हेतू आशिल्ल्याचें विजय सरदेसायचें म्हणणें। पुलीस महासंचालक आलोक कुमारान शेनवारा दक्षिण गोंय पुलीस मुख्यालयाक भेट दिली। वाडट्यो गुन्यांवकारी घडणुको लक्षांत घेवन पुलिशेन गस्त वाडोवची तशेंच अपघातांचेर आळाबंद घालपाक उपाय येवजण काडपाची सुचोवणी डीजीपीन दक्षिणेच्या पुलिसांक दिली। सनबर्न जीएमआराक मोपाच आयोजीत करपाचो आसा आनी तो मोपात जातलो। दक्षिण गोंयांत फकत पिल्लू सोडला अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता। तशेंच सनबर्न सरकारान दक्षिण गोंयच्या लोकांच्या माथ्यार मारचो न्हू अशें जालें जाल्यार लोक विरोध करतले म्हूण ताचें म्हणणें। फाटल्या कांय दिसां सावन पडपी गोग्यांच्या पावसाक लागून कळंगूट बागा टिटोस लेनी लागसार रस्तो नेमलो। थंयच्यान वचपी सिवरेजीचो ट्रक चेंबरा भितर आडकून उरलो। रस्तो नेमिल्ल्यान सद्याक टिटोस लेन पुलिशेन येरादारी खातीर बंद केला। कचिल्लो रस्तो पुरोवपाचें काम सद्या चालू आसा।
लामगावच्या माथ्यावयल्या मायनिंग पिटांतल्यान उदक भायर सोडटात देखून दिवचलच्या लोकां मदीं सध्या धडकी भरल्या। उदकाचे 3 पंप वापरून हे उदक दिवचलचे न्हंयेक जोडपी नाल्यांत सोडटात अशी माहिती मेळ्ळा। धोकादायक स्थितीत आशिल्ल्या हळदोणच्या मार्केटांतल्या दुकानदारांक दुकानां खाली करपाची पंचायतीन नोटीस जारी केल्या। ह्या पुराय प्रक्रियेत सहकार्य करचें अशें आवाहन आमदार कालूस फॉरेरान केलां। वाराणसीच्या काशी विश्वनाथ देवळाच्या भक्तांक बोगस वेबसायट तयार करून फटयल्यात। दर्शन आरती रुद्राभिषेकाच्या नावाखाला ताणे भक्तांक 10 लाख रुपया मेरेन फटवणूक केल्या। भक्तांनी देवळा कडेन संपर्क केलो तेन्ना हो प्रकार उजवाडाक आयलो। उपरांत काशी ट्रस्टाच्या CEO DGP कडेन कागाळ केली। चौकशी खातीर पुलिसांनी सायबर तज्ञांचो आदार घेतला। पुलिसांच्या म्हणण्या प्रमाण श्रावणाच्या वेळार देश विदेशांतले हजारांनी भक्त दर्शना खातीर काशी विश्वनाथाक पावतात। देवळाच्या नांवान एक बनावट वेबसायट तयार करून सायबर गुन्यांवकारांनी बुकींग करपाक सुरवात केली। हातूंत रुद्राभिषेका वांगडा दर्शन पुजा आरती खातीर बुकींग केल्ली। सध्या श्रावणाच्या निमतान देवळाच्या मुखेल संकेतथळार सगळ्या तरांची बुकींग बंद आसा। केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष मनोज सोनी हाणे पदाचो राजीनामो दिलो। सध्या लोकसेवा आयोग पूजा खेडकराच्या बनावट प्रमाणपत्र प्रकरणाचेर चर्चेंत आसा। जुनाच्या निमाण्या सप्तकांत ताणें आपलो राजीनामो राष्ट्रपती कडेन सादर केलो। वैयक्तीक कारणाक लागून ताणें पदाचो राजीनामो दिल्ल्याचें कळटा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मनोज हांचो कार्यकाळ पुराय जावपाक अजून 5 वर्सां उरल्यात। तांचो हो सध्याचो कार्यकाळ 2029 वर्सा सोंपपाचो आशिल्लो। सोनी 2017 वर्सा UPSचो वांगडी म्हणून कामाक लागलो। 16 मे 2023 दिसा तांची केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचो अध्यक्ष म्हूण नेमणूक जाली। खबरां प्रमाण तांची प्रवृत्ती चड अध्यात्मीक मळा कडेन आसा आनी मनोज सोनी आतां गुजरातांतल्या स्वामीनारायण पंथांचो एक फांटो अनुपम मिशनाक चड वेळ दिवपाक सोदता। खेळा मंत्रालयान पॅरिस ऑलिंपिकान भारताच्या निमाण्या पंगडाक मान्यताय दिल्या उपरांत 117 खेळगडे आनी 140 सहाय्यक आशिल्लो भारताचो 257 वांगड्यांचो पंगड ऑलिंपिक खेळा खातीर निश्चित जाला। हातूंतल्यान शॉटपुटांतल्यान आप खातुआचें नांव काडलां। संवसारीक क्रमवारी प्रमाण पात्रताय मेळोवपी आबा खातुआचें नांव कांय दिसा आदीं वर्ल्ड एथलेटिक्सान ऑलिंपिक सर्तकांच्या निमाण्या वळेरेंतल्यान काडिल्लें। ताका लागून भारतानूय तिचें नांव काडलें। भारतीय सद्या वांगडा धाडपी 140 सहाय्यकांचे वळेरेंतल्यान 72 जाणांक सरकारी खर्चान वचपाची परवानगी दिल्या।
कामार आसतना सोरो तशेंच गुळे वखदांचें सेवन आनी जुगार खेळपी पुलीस कर्मचाऱ्यांच्या नांवांची वळेरी तयार करपाचो आदेश पुलीस निरीक्षकांक दिला। संबंधीत खात्याच्या अधीक्षकांक अशा कर्मचाऱ्यां आड कारवाय करपाची सक्त ताकीद। गोंयांत 20 ते 23 जुलै मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला। गोंयभर गडगड मारून आडवेळो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। 1 जून ते 19 जुलै मेरेन सरासरी 94.57 इंच पावसाची नोंद जाल्या। फाटल्या वर्सा परस अंदू पावसाचें प्रमाण 56.9% चड आसा। आजगाव घर मोडतोड प्रकरणातली मुख्य दुबावीत पूजा शर्माक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोय खंडपीठान सशर्त अटक पूर्व जामीन मंजूर केला। न्यायालयान पूजा शर्माक चौकशी खातीर 22 जुलयाक SIT अधिकाऱ्यां मुखार हाजीर रावपाचो आदेश दिला। अटक केल्यार 50,000च्या वैयक्तीक हमीचेर सुटका करपाचो तशेंच पासपोर्ट न्यायालयान जमा करपाचो आनी न्यायालयाच्या परवानगी बगर देशा भायर वचपाचें ना म्हूण अट घातल्या। दक्षिण गोंयांत जावपी सनबर्नाक निषेध करपाक आप पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी तशेंच थळाव्या लोकांनी मातांनी साल्ढाणा संकुलाना भायर निदर्शनां केली। सनबर्नाक लागून गुळे वखदां आनी शिंदळकी वेवसायात वाड जायत आसा अशें तांचें म्हणणें। सरकार कितले प्रयत्न करूं सनबर्न दक्षिण गोंयांत हाडपाक पूण आमी सनबर्न दक्षिण गोंयांत हाडपाक दिवचे नात अशें थळाव्यांचें म्हणणें। शक्य जाल्यार आपूण खंय पोरण्या गोंया हेलिपॅडाचेर मिनी सनबर्न हाडटा म्हूण कुमार जुवेचो आमदार राजेश फळदेसायान विधान केला। पोरण्या गोंयांत मिनी सनबर्न केलो जाल्यार म्हज्या मतदारसंघांतल्या भुरग्यांक दक्षिण गोंयांत वचपाचें पडचें ना। पुरायपणान जतनाय घेवन सनबर्नाचें आयोजन केलें जाल्यार सनबर्नान कोणूच ड्रग्स हाडचो ना अशें आमदार राजेश फळदेसायाचें म्हणणें।
उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून उसगांव गांवकरवाडा वाठारांतलो रस्तो फाटल्या 13 दिसां पयलीं नेमलेलो. देखून हो रस्तो येरादारी खातीर बंद आशिल्लो. सध्या ह्या रस्त्याचे दुरुस्ती करपाचें काम सुरू आसा. कुंकळे वाठारांत आशिल्ल्या NIT प्रकल्पाचो कांयच फायदो ना म्हूण थळाव्यांचो सणसणीत आरोप. हो प्रकल्प आयलो तेन्ना गांवची उदरगत जातली हो आमचो चुकीचो समज. नोकऱ्यो दिल्यात त्यो फकत भायल्या पूण गांवच्या भुरग्यांक बाळां खातीर कांयच राखीव दवरिल्लें ना म्हूण थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. आमी कुंकळकर आमच्या गांवांत परकी जाल्यात. NIT प्रकल्प आयले तेन्ना आमी खुशालभरीत जाल्ले पूण खंयचे कडेन कांयच ना. गांवच्या लोकांक शिक्षण आनी नोकऱ्यो दिवपाचें सोडूनच दियात. नोकऱ्यो दितात ते फकत भायल्यांकूच. हे विशीं थळावो आमदार आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान हो प्रश्न सुटावो करपाक अपेसी थारिल्ल्याचें थळावो इरिन्यो कुतिन्हो हांचें म्हणणें. वेंचणूक जशी लागीं पावता तेन्ना नोकऱ्यो दिवपाच्यो पोखी आश्वासनां दितात पूण ही फकत बातां म्हूण समाज वावुरपी यतीम तळावलीकाराचें म्हणणें. गांवांत प्रकल्प फकत हाडलोच म्हूण जायना तर ताचो उपेग गांवच्या लोकांक जाता काय ना हें पळोवप भोव गरजेचें अशें तांचें म्हणणें. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या कोर्टांनी मोठ्या प्रमाणाचेर केसी प्रलंबीत आशिल्ल्यान सामान्य लोकांक आर्थीक आनी मानसीक त्रास सहन करचे पडटात. गोंयांत आयच्या घटकेक सगळ्या कोर्टांनी मेळून लागीं 60,000 केसी प्रलंबीत आसात. हाच्याकूय धक्कादायक गजाल म्हळ्यार हातूंतल्यो 15,702 केसी चालू आसल्यार 5 परस चड वर्सां जालीं. ही माहिती कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हाणें गोंय विधानसभेंत एका प्रश्नाक लेखी जाप दितना दिली. उच्च न्यायालयात एकूण 5,731 केसी प्रलंबीत आसात. तातूंतल्यो 397 केसींक 5 वर्सां परस चड काळ जालो. उत्तर गोंयांत फकत जिल्लो सत्र न्यायालय आनी JMFCन 36,241 केसीच प्रलंबीत आसात आनी हातूंतल्यो 8,775 केसी 5 वर्सां परस चड आसात. दक्षिण गोंयांत जिल्लो सत्र न्यायालय आनी JMFCन 16,590 केसी प्रलंबीत आसात जातूंतल्यो 3,671 5 वर्सां परस पोरन्यो आसात. बाल न्यायालयात 516 प्रलंबीत केसींतल्यो 120 केसी प्रलंबीत आसात. सिकेरी कानोळे दर्यादेगेर पासय मारपाक गेल्ले कडेन लारांच्यो नेटार व्हांवून वचून दोगांक मरण आयलें जाल्यार एकलेचेर JMCन उपचार चालू आसात. मुंबयच्यान 14 जाणांचो गट गोंयांत भोंवपाक आयिल्लो. तातूंतल्या कांय जोडपी दर्यादेगेर सकाळीं पासयेक गेल्ल्यो. अचकीत व्हड ल्हार येवन तातूंतल्यो 3 जाणांक दर्यांत व्हांवून गेली. थळाव्यांक म्हायती मेळटाच बेगोबेग एकलेक भायर काडली. तिका JMCन एडमीट केलें. थळाव्यांक उरिल्लीं 2 जाणां सापडूंक ना. लायफगार्ड आनी पर्यटक पुलीस युनिटान बुडिल्ल्या दोगांक उपरांत उदकांतल्यान भायर काडली. कानोळे मुळावी भलायकी केंद्रांत व्हेल्या उपरांत थंयच्या दोतोरांनी तांकां मरण आयलां म्हूण जाहीर केलें. राज्यान सरकारा वतीन सीवीजीचे जे काम केल्ले त्या कामाचो दर्जो आतां मडगांव शारांत स्पश्ट दिसून येवपाक लागला. गोग्यांनी पडपी पावसाक लागून सीवरेजीचे चेंबरांतल्यान घाणयारें उदक रस्त्यांचेर येवन सगळी कडेन हळशीकसाण पातळपाक लागल्या. ह्या सगळ्याचो त्रास रस्त्यार यो वच करपी लोकांक जाता अशी खंत सावयो कुतिन्होन उक्तायला. देखून सरकारान ह्या कामाची सखोल चवकशी करून ही समस्या बेगोबेग सुटावी करपाची मागणी सावयोन केल्या.
बेकायदेशीर अतिक्रमणां काडपा खातीर मडगांव नगरपालिकेक 8 दिसांची मुजत दिल्ली आसा। ह्या धंदेकारांक लागून रस्त्यार येरादारीची कोळणी जाता हाचेर कारवाय जावपाक जाय अशें मार्केट असोसिएशनाचे अध्यक्ष गोपाळ नायक हांचें म्हणणें। बाजारांत उजो लागपाची घडणूक घडली तर अशा परिस्थितीचेर नियंत्रण हाडपा खातीर लेगीत उपाय येवजण करपाची गरज ह्या वेळार अध्यक्ष गोपाळ नायक हांणी उक्तायली। गोयच्या बेतूल लागसार MV मार्स फ्रँकफर्ट ह्या माल येरादारी बोटीक उजो लागलो। बोट येरादारी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या उज्यात एका मनशाक मरण आयला। तो फिलिपिन्सचो नागरीक आशिल्लो। ह्या तारवान फिलिपिनो, मॉन्टेनिग्रीन आनी युक्रेनियन नागरिकां सयत 21 क्रू वांगडी आशिल्ले। ते मुंद्रा बंदरा सावन कोलंबो श्रीलंके वटेन वताले। शॉर्ट सर्किटाक लागून तारवाक उजो लागलो आनी तो पातळ्ळो अशें तटरक्षक दळाच्या अधिकाऱ्यान सांगलें। हे जहाज दर्यावेल्यान धोक्याचो माल घेवन वताले अशी माहिती मेळ्ळी। माल फुडल्या वाठारांत आशिल्ल्या थंयच्यान स्फोट जावपाक सुरू जालो। गोंय लागसार कारवार आशिल्ल्या भारतीय नौदलान ह्या जहाजाक सादूरतायेची शिटकावणी दिली। सुरवेक तारवाच्या कामगारांनी स्वता उजो पालोवपाचो यत्न केलो पूण ताचेर नियंत्रण दवरूंक शकले नात। उजो नेटान डेकभर पातळ्ळो आनी ताका लागून कंटेनर फुटलो। गोंय राज्यांत वाडट्या गुन्यांवांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर फुडल्या विधानसभा अधिवेशनांत गोंय भाडेकार तपासणी विधेयक हाडटले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या उपरांत आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड हाणें मांडलेली खाजगी थाराव फाटीं घेतलो। कंत्राट सोंपपाक पाविल्ल्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या कामगारांचे परतून कंत्राट वाडोवन सेवेंत रुजू करचे अशी तांची मागणी आसा। VRSा बदला आमकां कामारूच दवरचे अशी कामगारांची मागणी केल्या। येता त्या 30 तारखेक संजीवनी साखर कारखान्याचे कामगारांचे कंत्राट सोंपपाचे आसा। ह्या फाटभुंयेर कंत्राट परतून वाडोवचो अशी कामगारांची मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी आसा। दिवचलच्या कृष्णानगर वाठारांतली लायटीची समस्या आतां सुटावी जातली। 65 लाख रुपया खर्च करून ह्या नगरांत नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसयला। शेनवारा आयोजीत सुवाळ्यात दिवचलचे आमदार दोदोर चंद्रकांत शेटये हांच्या हस्तुकी ह्या ट्रान्सफॉर्मराचे उक्तावण केले। ट्रान्सफॉर्मराचेर 65 लाख रुपया जाल्यार स्ट्रीट लायटीचेर 25 लाख रुपया खर्च केला। ह्या वेळार नगराध्यक्ष आनी हेर नगरसेवक तशेंच वीज खात्याचे अधिकारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले।